नमस्कार. आम्ही असा माशेलान म्हटल्यार खांडोळ्या आणि थंय जायलवाड्यार आमच्या वांगडा आसात बाब खुशाली सावंत, जांकां कांबळीकार भाऊ म्हणटात. कांबळीकार भाऊ म्हटल्यार सामको फामाद. आयज आमी यांच्या भेटीक खास करून आयिल्ले ते अशा खातीर की एक तर त्यांची पिराय जी आसा ती आसा 103 वर्सां. 103 वर्सां हो खरो म्हटल्यार आपल्या भितर एक चमत्कार कसो. आयच्या ह्या संवसारान जेन्ना आमी वेगवेगळ्या मनशांकडे पळयता वेगवेगळ्या तरेन, तेन्ना अशी नाबाद सेंच्युरी मारपी मनीस यांचे सदांच कौतुक असता. आयज आमी त्यांच्याकडे खास आयले ते तर एक दूधकार म्हणून, एक दूध व्यावसायिक म्हणून. त्यांची वर्सां म्हणजे 21व्या वर्साच्यान त्यांनी या दुग्ध व्यवसायात पदार्पण केले. त्यांचे वडील जे असले त्यांची शेतां असली म्हणतो त्या काळानुसार बैल असप किंवा गायी असप गोरवां असप हो त्याच्या वांगडा चलत आयिल्लो जोड धंदो आसतालो किंवा शेती कामा खातीर पूरक असो धंदो आसतालो. तर अशा ह्या वेळार त्यांनी गोरवांचे संगोपन करपाक सुरवात केली आणि मागीर एक व्यवसाय म्हणून काही लोकांक दूध घालप, लावणीचे दूध किंवा हॉटेलांनी दूध घालप. सुरुवातीक ते सांगतात तशें पेलो भर दूध 60 पैसे किंवा लिटर भर दूध 1 रुपयान सुद्धा त्यांनी विकलेले आसा. प्रेमळ मनान, खूप एक सच्च्या मनान म्हणतात तशें की पवित्र मनान म्हणतात तशें त्यांनी हो धंदो केल्लो आसा. खांडोळ्या जी म्हणजे माशेलान जी दूध सोसायटी आसा त्या दूध सोसायटीचे ते सदस्य आसात आणि आता त्यांच्या फाटल्यान हो धंदो त्यांचो चलो आणि सून ही चलयतात. आणि याच्या पहिले त्यांचे सत्कारूय जाल्ले आसा एक बरे दूधकार म्हणून. तर अशा पद्धतीन बाब खुशाली सावंत एक आनंदी जीवन जगतात आणि कदाचित आनंदी जीवन जगप हीच त्यांच्या यशाची किंवा त्यांच्या वयाची गुरुकिल्ली असतली. तर अशा ह्या बाब खुशाली हांका देवान चडांत चड बरे आयुष्य दिव आणि यांच्याकडल्यान प्रेरणा घेवपी अनेक लोक तयार जाव अशी आयच्या दिसा आम्ही सदिच्छा व्यक्त करता. धन्यवाद.